जे लिकर हे आसा तेका भायल्या लोकांक लायसन्स दिवपाक हे केला, पूण जर गोंयांत जर कोण अशें हे करतलो तांकां 25 वर्सांची रेजिडन्स लागता. सो हे कशें कितें विषय एक्सायज डिमांडाक घेतला न्ही. पूण कसो उलयता मरे सीएमा कडेन काल उलोवंक काल लेट जालें आज उलयतले. आणि ड्युटी फ्री ना थिंगा, ड्युटी फ्री ना हय मोपा एअरपोर्ट जस्ट स्टार्टेड बट लोकल्स नीड टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. ते कशें कितें केलां ते आमकां कांय खबर ना. काल ऑपोजिशनान घेतला तेन्ना तूं मुख्यमंत्र्याक मेळटलें तेन्ना वी विल डिस्कस दिस. पूण एक क्लॉज आसता न्ही सर, एअरपोर्टार जेन्ना स्टार्ट करताले ड्युटी फ्री आसपाक जाय न्ही. हांगा जेन्ना ड्युटी फ्री करता ते इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. ड्युटी फ्री इज नॉट फॉर डोमेस्टीक एअरपोर्ट. डोमेस्टीक एअरपोर्ट म्हाका इज वॉट लोकांक इफ इट इज अ डोमेस्टीक मुवमेंट नॉट अ इंटरनॅशनल मुवमेंट सो काउंटर खंय येतलो भितर येतलो मागीर येतलो म्हाका कांय खबर ना. यू आस्किंग मी क्वेश्चन. भायर समज एंट्रन्साक आसलो जाल्यार वेगळो, सेक्युरिटी जावन आसलो जाल्यार इंटरनॅशनल ड्युटी फ्री. इंटरनॅशनल इज नॉट बिफोर. इंटरनॅशनल ऑलवेज आफ्टर सेक्युरिटी हे जातकर इमिग्रेशन बी जातकर मागीर तुका ड्युटी फ्री लागता. ताज्या पयलीं ना. थँक्यू.